विलेजीस जांचो स्वताचो एक विकासाचो एक आराखडो आसतलो, तांचे कडेन पंचायती आसतल्यो, तांकां काडून पिडीएन घालून तांचे निसंतान करपाची एक प्रक्रिया सुरू केल्या फाटल्या कांय वर्सां. हें कितें? म्हाका TCPचेर हो म्हजो प्रश्न आशिल्लो की आमची कांय गांवां आशिल्लीं पळय, सांकवाळ, पर्रा, कलंगूट, बरोबर आहा. पिडीएन येवचे पयलीं ती बरो ब्युटिफूल विलेजीस. आमी आतां जेन्ना चर्चा करता हय. हे कोणी हाडले पीडीएन? एक्झॅक्टली. कोण आशिल्लो तेन्ना चेअरमॅन पीडीएचो? बरोबर. आयज काँग्रेस पार्टीचे विरोधी पक्ष नेते आसूं काय आनी कोण आसूं, हे सगळे बरोबर. एक्सपिरियन्स लोक हा. पूण हे गांव पीडीएन हाडप बरोबर. आनी म्हाका तरी दिसता की आयज तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान म्हाजें मत, पर्सनल मत, बरोबर. सरकाराचें वेगळें मत आसूं शकता. कारण कितें आसता की म्हाजें मत कितें आहा तें मत हांव फक्त मुख्यमंत्रीक हांव दिवं शकता काय पार्टी लेवलाचेर दिवं शकता. पूण म्हाजें मत ठामपणे ह्या तरेचें मत हा की हे गांव जे आहा हे गांव पीडीएन दवरपाचें नासता. ह्यो गांव जे आहा कलंगूट, कांदोलीम हे सगळे काही लोकांनी आपल्या स्वार्था खातीर ह्यो घेतल्यो. आनी एक सांगता गोंयचे जनतेक, कांय दिसांनी तुमी पळयतले की प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शनच्या ऍक्टच्या माध्यमांतल्यान जे लोकांनी आपलो पदाचो गैरवापर केलो, हे बी केसीस आमी फुडल्या 60 दिसांनी तुमकां भायर हाडून दितले. जे लोकांनी जमन्यो घेतल्यो, जे लोकांनी शेतां पुरल्यो, जे लोकांनी मॅनग्रोव पुरल्यो, जे लोकांनी खजान लँड्स, हे सगळे म्हाजे कडेन सगळी यादी आसा. त्याच बरोबर ह्या लोकांचेर कारवाई करूंक जाय. आनी हांव मागता लोकां कडेन, तुमचे कडेन जर माहिती असल्यार तुम्ही लोक आयुक्तान सरळ फायल करा कंप्लेन, काय हरकत ना. आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान तुमकां पूर्णपणे बॅकिंग येतले. हे केन्ना कन्वर्ट जाला, कितें जाला, गोंयचे जनतेक तांकां बी दिसता की आपलो गांव सांबाळून रावंक जाय. तुमी फाल्यां पार्रा गेले, नागोआ गेले, थंय 300 FSIची बिल्डींग बांदली, हे आमी करूं शकना. रस्तो ना. हो तुमची ही पळय तुमची घोशणा आसा, गांव तुम्ही पिडीएंतल्यान भायर काडटले, काडूंक जाय. हे म्हाजें पर्सनल